येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयभर मनयलो उमेदीन 72वो प्रजासत्ताक दीस. राज्यभर विविध कार्यावळी. राज्य गिरेस्त करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलें आवाहन. आमकां आमच्यो जमिनी दियात परत. पिळग्याच्यो पिळग्यो ओपत येयल्यात शेतां भाटां. 70कारांचो घुमलो आवाज. प्रजासत्ताक दिसा काडली महारॅली. परतून एकदा फुटलो तिळारीचो कनाल. बाबत काम केल्ल्यानच घडटात अश्यो घडणुको. थळावे आनी शेतकारांचो आरोप. कंत्राटदाराक धरलो दोशी. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भांगराळे गोंय निर्माण करपा खातीर दरेका गोंयकारान यत्न करपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हे खातीर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही बरी संकल्पना आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. प्रजासत्ताक दिसा निमतान कांपाला वयल्या परेड मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. हांवें राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन हांवें हातांत घेतलां. म्हज्या गोंयांतल्या प्रत्येक नागरिकाक कडेन हांव मागता की जावं तो विद्यार्थी, जावं गृहिणी, जावं शेतकरी, जावं उद्योगी कामगार, जावं वेवसायीक, जावं नोकरदार, प्रत्येक मनशाक भांगराळें गोंय यथार्थ करपाच्या कार्यात वांटेकारी करपाची मोख आमी दवरल्या. शैक्षणीक मळार जावं औद्योगीक मळार, समाज कल्याण जावं साधन सुविधा विकास, अन्न वस्त्र निवारा हाची पूर्तताय आसूं वा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. आमचें गोंय राज्याची मूर्त ल्हान पण कीर्त मान ही उतरां सार्थ करता हाचो म्हाका अभिमान आसा. गोंय सरकार अंत्योदय विचारधारेक धरून अनुसरून पावलां मारता. विशिष्ट आर्थीक स्थितींतल्यान वाट काडीत आयज आमचें सरकार जण एकल्या गोंयकाराक सर्वांगण विकासा खातीर कार्यरत आसा. सार्वभौम देशाच्या जागतीक फुडाराच्या वाटचालीत आपलें योगदान दिवपाक गोंय राज्य योग्य दिशेन पावलां मारता हें हांव अभिमानान सांगपाक सोदतां. एनसीसी आसतलें, एनएसएस आसतलें, भारत स्काउट गायड आसतलें, तशेंच नेहरू युवा केंद्र आसतलें. ह्या सारक्या वेवस्थेंतल्यान व्हड प्रमाणांत आमचे विद्यार्थी आनी तरणाट्यांक राष्ट्र सेवेच्या मार्गार प्रशस्त जातले हाची मोख दवरून आमी वाटचाल करपाचें थारायलां. गोवा 365 खातीर कांपाल परेड मैदाना वयल्यान इर्शाद शेख. जमीन बचाव आंदोलनाक मेळावलेच्यान सुरवात जाली आनी आतां पुराय 70 पेटून उठल्या. आमच्यो जमिनी आमच्या नांवार करून दियात. 70तल्या लोकांनी आवाज बुलंद केला. जमनीच्या मालकी हक्का खातीर 70तल्यान सुमार 2000 लोक वाळपय एकठांय जाले. IIT प्रकल्प आड जाल्लें आंदोलन आतां सोंपलां. मेळावलेच्या लोकांनी पयल्या पावंड्या वयलें झूज जिखलां. पूण जमीन नांवार करून दिवच्यो तशेंच लोकांचेर घातलेल्यो केशी फाटीं घेवच्यो अशें थळाव्या लोकांनी मागलेलें. तेचेर मात फुडें कितेंच जालें ना. तांकां तेंच्यो जमिनी नांवार जाल्ल्यो जाय. जमनीचो मालकी हक्काचो विशय फक्त मेळावले पुरतो मर्यादीत ना. पुराय 70 वाठारांत होच प्रश्न आसा. मेळावलेच्या लोकांचेर घातलेल्यो केशी सरकारान फाटीं घेवच्यो. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनान म्हटल्यार उटान मागला. मेळावलेच्या आंदोलना वेळार उटाच्या नेत्यांनी आंदोलकांची भेट घेतिल्ली. गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचो लोक जमिनीच्या मालकी हक्का खातीर झूज दिता. तांकां न्याय मेळून दिवपा खातीर उटाचो वावर आसतलो अशें अध्यक्ष प्रकाश वेळेपान सांगलें. तांच्यो सुद्दां ज्यो कांय वेळार केसी दाखल केल्ल्यो आसा कांय सोपस्कार पूर्ण करचे पडटा. ते सोपस्कार जाता तितले बेगीन पूर्ण करचे. तांचे ज्यो केसी किंवा खटले किंवा हे केल्ले आसात. लोकशाही म्हाका दिसता जेन्ना आज देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां, गोंयांत मुक्ती मेळ्ळी, त्या वेळार हजारो लाखो लोक आंदोलन करीत फुडें पावले. तेंच्यो कांय केसी आसात तो त्या वेळार नंतर त्यो सगळे सुटले कडेन आसा. हे तर हांगा म्हणजे आमच्याच गोंयांत आपल्याल्या कांय अधिकारा खातीर समजा जर आवाज काडलो मागीर हातूंत सरकाराक सुद्दां ह्यो सरकारान सुद्दां फाटीं घेवच्यो. त्या खातीर जे सोपस्कार लागता ते पूर्ण करपाक थोडोसो अवधी लागता.
आम्ही खूप असे उग्र आंदोलन आम्ही केलेले, म्हणजे उग्र आंदोलनाचं स्वरूप मागीर हें जाता भडकतात. अजूनही आमचे काही केसी चालू असतात. वाळपयच्यान महेश गोवेकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दोडामार्गार खाणयाळे वाठारांत साटेली भेडशीचो तिळारी कॅनल कोसळिल्ल्यान बरोच वेळ येरादारी बंद उरली. व्हडा प्रमाणात उदकय व्हांवून गेलें. ह्या उदकाचेर निंबून आसलेल्या शेतकारांनी हे घडणुके खातीर कंत्राटदाराक दोश दिला. तिळारी कॅनलाचे दावे वटेन चीर पडली आणि कुशीचे रस्त्यावेल्यान उदक व्हांवून गेलें. तेका लागून गोवा तिळारी मार्गय आडकून उरलो. बाबत काम केल्ल्यानच हो कनाल फुटलो अशें म्हणत लोकांनी तशेंच संबंदीत शेतकारांनी कंत्राटदाराक दोशी धरलो. ह्या कनालांतल्यान गोंया उदका पुरवण जाता. आतां हो कनाल फुटिल्ल्यान साळ गोंयांतलो कांय वाठार तशेंच महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांतय उदकाचो उणाव निर्माण जातलो. पूर्णपणे आम्ही सध्या डिपेंड आसा तिराळी इरिगेशन उदकाचो जे सोर्स आसा तेचेर आमी डिपेंड आसात. आणि आता ते उदीक बंद जाल्ल्या कारणान आमकां ह्या इतक्या एरियेचे जे शेतकरी आहात, जवळ जवळ आमी नात म्हटल्यार 20-25 आमी शेतकरी आहात सगळे, तांकां सगळ्यांक आतां एक व्हडलें टेन्शन येयल्या. उदीक ना जाल्यार आतां शेत करपाचें कशें. तर हे आतां पाणी परतून सुरवात करपाक लागून आमी सरकारा कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या कामान थोडं लक्ष घालून आमकां जो शेतकऱ्यांक जो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा तेतून आमचें मातशें तेंच्यांनी निवारण करचें. पुलार पंपींग स्टेशन करून थंयसरल्यान उदक जें आहा तें जशें आमकां लास्ट टायम तेंच्यांनी हांगा कॅनलाक चेंबर हाडून कनेक्ट केल्लें, निदान आमी 100% आमकां सर्वायव करूंक मेळोंक ना. 100% ह्या शेतकऱ्यांक मेळोंक ना. मातसो जर आनीक थोडे पायप जर वाडोवन मेन कॅनलाक जर व्हरोन सडीत उदक जाल्यार जवळ जवळ साळाची 80% एरिया कवर जातली. तशेंच सरकारा कडेन मागणी आहा की जशें त्या शेतकारांक जितके हेल्प केला तशेंच हे बी शेतकारांक तुमी हेल्प करचो. तिळारी धरणांतल्यान गोंयाक उदका पुरवण करपी हो कनाल फुटपा खातीर फामाद आसा. कनाला खातीर वापरिल्लें सादें शिमीट आनी हेर बांदकामांच्या वस्तू खातीर परत परत अश्यो घडणुको घडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. गेल्या वर्षापासून ही गळती सुरू होती आणि 2 महिने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या अगोदर संबंधित अधिकारी यांच्या निदर्शनास पण ही बाब आणून दिली होती. पण त्यांनी काय केलं, त्या दुरुस्तीचं काम न करता त्या ठिकाणी फक्त पाणी कमी केलं आणि मातीच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक त्या ठिकाणी घालून ते तात्पुरतं पाणी त्यांनी बंद केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा ती गळती सुरू झाली. या ठिकाणी असलेले शेतकरी त्यांनी पण त्यांच्या निदर्शनं आणून दिलं, पण संबंधित अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या डाव्या कालव्याला दुसऱ्यांदा या ठिकाणी भगदाड पडलेलं आहे आणि हे काम जे आहे ते निकृष्ट दर्जाचं काम केलेलं आहे. अशा प्रकारचे तिलारी गोवा हद्दीपर्यंत 4 ते 5 ठिकाणी डेंजर स्पॉट आहेत आणि अशा प्रकारे कालवा कधीही फुटू शकतो. पण संबंधित अधिकारी जे कार्यकारी अभियंता आहेत हे फक्त कालव्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि नको तिथं विनाकारण कोट्यावधी रुपयाची कामं करत आहेत. ही गोष्ट आता जवळजवळ 1.5-2 महिने झाले लिकेज पाणी होतं, पण अजूनपर्यंत दखल कधी घेतलीच नाही. येऊन ते पिशवी माती भरून असे चिकटावचे. नुकसान म्हणजे माझी काजू झाडं तिथे गेली आणि माझी भात शेती पूर्ण माती भरली त्यामध्ये. त्यानंतर मी भाजीची लागवड केलेली, बांबूचे रोप काढलेले, नर्सरी टाईप केलेले, ते पूर्ण गेले भाऊ. गोवा 365 खातीर दोडामार्गच्यान महेश गोवेकार. मायावतीच्या बहुजन समाज पार्टीची गोंयाचेर नदर आसा. उत्तर प्रदेशातले हे पार्टीच्या वावुरप्यांनी वास्को हातपाय पाताळोवपाक सुरवात केल्या. म्हूर्त साधला 72व्या प्रजासत्ताक दिसाचो. गोंयांतल्या उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांच्या विकासा खातीर पक्ष वावुरतलो अशें गोवा राज्य समन्वयक गोपीनाथान सांगलें. बहुजन समाज पार्टेन कांय नवे चेहरे दिवपाचो यत्न चलयला. मुरगांवची समाज वावुरपी लिबी मेंडोसाक उपाध्यक्ष जाल्यार सय्यद अलीक गोंय राज्याचो अध्यक्ष केला. ह्या वेळार गोपीनाथ आनी BSPचो कर्नाटकाचो सरचिटणीस दस्तगीर मुल्ला होवूय हजर आसलो. येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत आमी देंवतले अशें गोपीनाथान सांगलें. आतांच आमी सक्रीय जाल्यात, गोंयांत बरोच वावर करपाचो आसा आनी ते नदरेन उपक्रम सुरू करतले अशें दस्तगीर मुल्लान सांगलें. गोवा में देखो मैंने देखा इधर ज़्यादा से ज़्यादा इधर कौन है, बहुजन समाज है और इधर मुस्लिम्स क्रिश्चियंस है, सब लोग है ना. उनको हुकूमत में कितना उनको मिलना चाहिए उनको मिला नहीं. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इधर उनको बहुत कम फ़ायदा हुआ है. बहुजन समाज पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है, जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतना भागीदारी.
इतना भागीदार है इधर, ज़्यादा लोग को मिला नहीं. 1 or 2 communities are just dominating, taking everything. That should not be there, no? See, that is the big problem in India, inequality. So inequality we must make it a perfect equality. That's the purpose. So you are hoping that 4-5 MLAs should be there of yours party in next election? That's the minimum, I say. That's the minimum, not maximum. What will be the maximum? Maximum is 40. जो संविधान में जो भी है वही जारी करने का है, लागू करने का ही हमारा बहुजन समाज पार्टी का मकसद है. ये आज बेरोजगारी होंगे, आज बहुत सारे फार्मर्स के प्रॉब्लम्स होंगे और बहुत सारे पिछड़े हुए लोगों के और गरीब लोगों के इनके प्रॉब्लम्स होंगे. इसको सॉल्व करने का ही बहुजन समाज पार्टी का मकसद है. बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम करते जाएंगे और एक ही एक मकसद है, हुकूमत हासिल करना है और संविधान को लागू करना है. ये कितने कैंडिडेट्स आप प्लेस करने वाले हो असेंबली इलेक्शंस में? 40 के 40 डालेंगे? देखेंगे, सोचेंगे. हम सब हमारे नेशनल लीडर्स हैं, हमारे पूरे यहाँ पे स्टेट लीडर्स हैं, हम सब साथ में मिलकर डिस्कस करके बाद में इसका फैसला लेंगे. प्लान है जो हम लोग हर पार्टी में संविधान के बारे में बोलते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे. एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को लेके और साथ में सभी लोगों को लेके इकट्ठा लेके चलने वाली पार्टी है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको, हर किसी को, हर भारतीय को हक मिले. जो अम्बेडकर साहब ने हमको दिए थे वो सिर्फ किताब में जैसा लग रहा है आजकल, किसी को नहीं मिल रहा. ये पार्टी एक ऐसी है जो सबको हक दिलाना चाहते हैं, छोटों को, गरीब को, हर जाति धर्म में सब कुछ भेदभाव कुछ नहीं है. इसलिए हम सब मिल के चलना चाहते हैं और सबको लेके चलना चाहते हैं. इसलिए मैं पार्टी का बहुत सी अच्छी चीज़ें मुझे मालूम पड़े, इसलिए मैं उनके साथ जुड़कर उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ. और हमारे गोवा का भी तरक्की होनी चाहिए जैसे दूसरे स्टेट्स की वजह से. हम लोग भी सब लोग मिल के इकट्ठा होकर, सब आप लोग भी हैं, सब लोग हैं, छोटे बड़े हर लोग, सब हम मिल के सब एक साथ चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आमी विकास करता तो टिकाऊ विकास, तातूंतल्यान कोणाक लुकसाण जावचें ना वा कोणाच्या घराकय बोट लावचे नात, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगला. दाबोळी बोगमाळोच्या नवे ट्रॅफिक सिग्नल सर्कलाच्या उक्तावणा वेळार तो पत्रकारा कडेन उलयतालो. वाठारांत नवे रेल्वे पूल बांदपाचें काम चल्लां, पूण खंयच्याच घराक धपको लागनासतना लोकांनी सहकार्य दिल्यार योग्य ती उदरगत जातली अशें ताणें सांगलें. त्याच्या बरोबर चिखली पंचायतीचो उपसरपंच कमला प्रसाद यादवय आसलो. उदरगतीच्या कामांच्या बाबतीत दोगय मिडिया कडेन उलयले. पळयात. तुम्ही पळयला ही आतां आमी सकल केला. ओरिजिनल प्लॅन आसलो कितलीशीं घरां वयतालीं सोबंदी, आमी सगलीं घरां वाचयला आनी इल्लेशे खंयचे कोण कॉपरेट जावन आपले दुरीक भितर घेयला वा आपले फुडलो पार्ट घराचो भितर घेयला. एक हिंगा तोमार आसलो, एक आयवो म्हूण आसलो, तेणी भितर घेयला. आमी सांगतोच कोणाचें आमी मोडूना, तरी आसतना इतली सुंदर सकल येयल्ली आसा. वी वॉन्ट इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट, वी वॉन्ट इन्क्लुसीव ग्रोथ विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. आतां जे डबल ट्रॅकिंग सुद्दां म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून जाता, खंयचें घर वचना, कांय वचना. आमी स्वताची काळजी घेतलेली आसा. वयल्यान रेल्वेज आमकां सेकेंड ब्रिज दिता फ्रॉम द मेन हायवे टू न्यू वाडेम which connects both the sides. आता एक बारीकसो थिंगा ब्रिज आहा, पयले सगल्यो गाडयो थिंगा टर्न मारचे पडटा एअरपोर्टा भायर सरता. आतां ग्रेड सेपरेटर करतकच मातशें चेंज जाला, पूण तेजे आदी सगल्यो थिंगा टर्न मारताल्यो. आतां एक बारीक नॅरो स्ट्रीप आहा सोद्दां दनपारचे पीक आवर, थिंगा चोको ब्लॉक. थिंगा आतां आमी सेकेंड ब्रिज करता. थिंगा कोणाचें घर आसना, ओली एक जे कोणाचें ल्हानशें दुकान आहा तें इलिगल आहा. तरी आसतना आमी ताका सांगला सायडीन आमी थिंगा न्यू घालून तुका दिता, तुका आमी रस्त्यार उडयना. तो एग्री जाला. सो स्ट्रेट दुसरी ब्रिज जातली. हे भाशेन कोणा मार ना बसता हे सरकाराची प्रयत्न आसा हे भाशेन डेव्हलपमेंट करपाक. आज जे डेव्हलपमेंट जाला दाबोलीम जंक्शनाचेर, इट वॉज अ स्मॉल विलेज एक 5 वर्सां पयलीं. आतां पळोवपाक गेले वास्कोक सुद्दां सायड मारला दाबोलीन. आनी हो सिग्नल जो जाला पळय आज ते खूब गरजेचे आसले. लास्ट 10 वर्सां आमी सराक रिक्वेस्ट करीत आसले, सर एक सिग्नल जाय, कारण खुबशे एक्सिडेंट जाताले हांगा. सो सर मनार घेतलो आनी विदीन 10 days दी सिग्नल हॅज बीन इन्स्टॉल्ड हियर. हांव क्रेडीट दिता मोविन सराक, जे त्यांनी लोकांचे आयकले आनी रोखडे विदीन 10 days त्यांनी करून दिला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
मेळावलेच्या आंदोलकांकडेन एकय शस्त्र नासले. पुलिसांनी आगळीक केल्या उपरांत आनी लाठीचार्ज केल्या उपरांत जमाव खुबळ्ळो आनी खेटाखेटी सुरू जाली. पुलीस धांवताना पडल्यात आनी जखमी जाल्यात. तेका ते जबाबदार. मेळावलेकार कोयतो कुराडी घेवन गेले अशें जे मुख्यमंत्र्यान सांगलां ते फट तो लोकांक फटयता. देखून सगळ्या वयल्यो केशी बेगोबेग फाटी घेवच्यो, गोवा सुरक्षा मंचान सांगलां. गोवा सुरक्षा मंचाचो सरचिटणीस विनायक च्यारीन आखो देखा हाल सांगला. राणे पिता पुत्रान लोकांक चक्रव्यूहात आडखल्यात असो त्यांचो आरोप. 26 जानेवारी निमतान मेळावलेकारांनी वाळपय जे आंदोलन उबें केलें तेका गोवा सुरक्षा मंचान आपलो पुराय तेंको उक्तायला. IIT प्रकल्प रद्द केलो तरीक सरकारान आंदोलकां वयल्यो केशी मात फाटी घेवंक नात. लोकांची जमनी परत तेंच्या नांवार करून दिवंक नात. आंदोलना वेळार हजर आसलेलो विनायक च्यारी थळाव्यांच्या निरपराधीपणाचो दाखलो दिता. पळयात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो म्हणटा की त्या गांवचे लोक कोयते कुराडी घेवन गेले हें जें आसा तो फटींग उलयता. कारण त्या दिसा हांव थंय हजर आशिल्लो. त्यांच्या हातान कसल्याच पद्दतीचे हत्यार कांयच नासले. ते फक्त बाटल्यो घेवन उदकाच्यो आनी सगळेजाण एकत्र सगळेजाण गेले थंय. आतां तो इन्सिडंट जो आसा तो हांव तुका टप्प्यान सांगता. शेळ मेळावलीचे सगळे लोक जे आसा ग्रामस्थ जे आसात हे जे आसा ते गांवान एका रस्त्याचेर ज्या ठिकाणा वयल्यान ते येवपाची शक्यता आसा सर्वे करपा खातीर थंय बसलेले. मागीर अशें लक्षांत आयलें की ते ह्या सगळ्या गांवकारांका फटोवन गोंयचो सरकार गोंयचे पुलीस यंत्रणा हे सगळे जाण जे आसा ते 8 मार्गान वयर गेले. त्या वेळाचेर सगळे शेतकरी ते आमचे भाव जे आसात माता भगिनी हे सगळे वयर धांवले. जे रस्त्यार बसलेले आसले त्याच पद्दतीन ते धांवत परत वयर गेले. ते सकाळींचे बसलेले ते दनपारां 1:30 पर्यंत हे सकयलच बसलेले आसले. आणि त्याच्या नंतर जो आसा तो इन्सिडंट आसा. आणि त्या वेळाचेर ती बायलां सगळीं ज्या वेळाचेर थंय बॅरिगेड कशें घालून लाठीचार्ज करपा खातीर पुलीस रावले आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर थंय फुड्यान आसले त्या वेळार सगळीं बायलां जी आसा ती अशी सगळीं न्हिदली. आनी ज्या वेळाचेर ती न्हिदली त्या वेळाचेर पुलिसांनी येवप ना अशा पद्दतीचो कायदो आसा. पण ज्या वेळाचेर सागर एकोस्कारान त्या बायलांचेर पांय धरून फुडें येवपाक प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर थंयसरल्या लोकांची मिया जो आसा कंट्रोल जो आसा तो गेलो. त्या वेळाचेर ताका आडावपा खातीर फुडें गेले ताका सुद्दां तेंच्यांनी मारूंक ना अशा पद्दतीचें चित्र थंय आसा. आतां कोण खंय धांवताना खंय पडलो लोक तेंच्या फाटल्यान धांवले पण मारले म्हणटात हें चुकीचें. धांवलो हो वेगळो विशय कळ्ळें न्ही. आपलो जीव वाचोवपा खातीर धांवचें पडटा. त्या वेळाचेर जर पडान जर ताका टाके पडलेले आसा जाल्यार ती तेची जबाबदारी. तांचो विश्वजीत जो आसा आमदार ताणें पर मगरीचें आसूं काडलें भायर. मगर कशी रडटा अशें दाखोवन आनी आपलें भक्षण करता अशा प्रकारचे मगरीचें आसूं काडलें भायर. आनी जो मगरुलीन उलयतालो तो मातसो थंड जालो आनी मोवाळ जालो आनी रडूंक लागलो तांचे समोर. आपूण 70 वासी आसा सगळे म्हाजे बांदव आसा तांच्या आपल्या म्हाका रगता तांच्या बद्दल आपल्याक सगळे म्हाजें रक्त जें आसा पर्यंत हांव तांची सेवा करतलो. अरे सेवा म्हणजे कितें करतलो तूं. तांचे मुख्य कितें कारणां आसा मुख्य कितें प्रश्न आसा ते सोडूंक जाय काय अशीच सेवा करतलो तोंडान. वरच्या आंदोलनाक जे तांचेर जे तुमी कलमां लायल्या अटक केल्या तांकां बेसुमार मारल्यात भितर व्हरून आनी 17-18 कलमां लायल्या प्रत्येकाचेर अटक केल्ल्यांक. ती कलमां जे लायल्या ते विड्रॉ करा मरे. त्याच बरोबर हें आंदोलन चालू आसतना जे शेतकरी थंय काम करताले शेळ मेळावलीची एक सामान्य बालवाडीची बाई तिची बदली जी आसा ती आंदोलनात सहभागी जाली. तेणी महिलांका एकत्र केल्या आंदोलनात म्हणून तिची बदली जी आसा ती केप्यां केली. तसलो आनी एक कार्यकर्तो त्याच्या बापूय जो आसा त्याच्या बापायची बदली जी आसा खंय तरी दुसऱ्या एका टोकार व्हरून घातली ताका येवपा व्हरपाक त्रास जावपाक जाय. अशे जवळ जवळ 50 जाणांचे सूड बुद्धीन बदल्यो जे आसात विश्वजीत राणेन केले वाळपयतले ते बेगीनाच बेगीन फाटी घेवचे आनी त्यांच्या आसलेल्या स्थानाचेर तांकां परत सन्मानान रुजू करचे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सेल्वेल गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तीक बुधवारच्यान सुरवात जाता. FC गोवा आनी साळगांवकर FC मदीं सलामीची लढत जातली. म्हापशेच्या दुळेर स्टेडियमाचेर 3:45 सुमार मॅचीक सुरवात जातली. कोरोना महामारीक लागून ह्यो मॅची प्रेक्षकांक मैदानाचेर वचून पळोवपाक मेळच्यो नात. पूण गोवा 365 न्यूज चॅनल आनी चॅनलाच्या फेसबुक पेजीचेर त्यो तुमच्यान लायव्ह पळोवं येता.
हे सर्तीक बुधवारच्यान सुरवात जातली. सर्तींत गोंयांतल्या नामनेच्या क्लबांनी वांटो घेतला. तेतून चर्चिल ब्रदर्स, धेंपो, साळगांवकार, स्पोर्टिंग्स क्लबाचो आस्पाव आसा. गोंयच्या फुटबॉल चाहत्यांक 66 दिसांची मेजबानी आसतली. तुमच्यान घरा बसून ह्यो मॅची पळोव येतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वातावरणांतली थंडाय अजूनय कायम आसा. जानेवारी म्हयनो गोंयकारांक शिंयाळो वतलोसो दिसता. उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्रीचो उणाव दिसून येतलो. अशें आसलें तरी मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुकें दाटून येतलें. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयांत मंगळारा वातावरण सुकेच आशिल्लें. तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याची दिसून येवंक ना. दाबोळे सगळ्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 3 दिसां खातीर हवामाना विशीं कसलीच शिटकावणी ना. उणें तापमान 2 ते 3 डिग्रीन देंवतलें. मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुकें दाटून येतलें. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.